नमस्कार, पोया अपडेट खबरो। कस्टमान 1 किलो 4 ग्रामाचे भांगर दाबोळे विमानतळार धरले। दोगा बायलांनी आपल्या आंगात पडले भांगर। एअर इंडियाचे विमान दुबयच्यान आयिल्ले गोंयांत। बुलढाण्याचे ऑपरेशन रक्तचरित्राचो इम्पॅक्ट। जीएमसीच्या लॅबात वाढली दिसपट्टी ब्लड टेस्टीची हजारभर सॅम्पलां। इतल्या तेप दिसाक हजारभर लोकांक एजंट लुटतालो, खेळात पुरावो। बनावट सही प्रकरणात काँग्रेसीचो फुडारी फिलिप नेरीन भाजपाचो सतीश धोंड आणि सदानंद तानावडे आड घाल्ली केस फाटी घेवंक दिली मान्यताय। राजकीय मळार खवदळ। दक्षिण गोंयच्या कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांनी जिल्लोधिकाऱ्या आड आंदोलन केले खर। मडगांवां काडली रॅली। दर तालुक्यांत आंदोलन करपाची शिटकावणी। सरकार आणि गोवा डेअरी मदी तापता वातावरण। मुख्यमंत्री म्हणटा डेअरीन दुधाचो प्रेस देवळलो ना जाल्यार गोंयच्या मार्केटांत अमूल। डेअरीचो नवो चेअरमॅन म्हणटा जमता जाल्यार ते वयतले। आणि प्रायव्हेट बसींनी यो वच करपी बायलांचेर कंडक्टर वा हेरांकडच्यान विनयभंगा सारकेले प्रकार जातात चड। बायलांनी शक्यतो कदंबांनीच भोंवचें, मुख्यमंत्र्यांचो सल्लो। खबरो विस्तारान। कस्टमान 1 किलो 4 ग्रामाचेर भांगर दाबोळे विमानतळाचेर धरले। कस्टमान दोगा बायलांक ताब्यांत घेतल्यात। एअर इंडियाचे विमान दुबयच्यान गोंयांत आयिल्ले। दोगूय बायलांनी प्रत्येकी 700 ग्राम भांगर धरिल्ले। प्रुडंटाच्या ऑपरेशन रक्तचरित्राचो मेडिकलांत इम्पॅक्ट जालो। हेस्टिंग ऑपरेशना उपरांत जीएमसीत जावपी टेस्टींचो आंकडो हजारान वाडला। प्रुडंटान एक्सपोज केल्ल्यान गरीब दुयेंतींच्या बोल्साक खार घालपी खाजगी पॅथ लॅबांच्या घोटाळेबाज एजंटाक जीएमसीची दारां सध्या तरी बंद जाल्यात। बायोकेमिस्ट्री लॅबांतच दिसाक हजारभर जाल्यार मायक्रोबायोलॉजी लॅबांत दिसाक दोबरादीन टेस्टी वाडल्यात। हाचोच अर्थ पयलीं ह्यो टेस्टी भायर वताल्यो। पळयात प्रुडंटाच्या स्टिंग ऑपरेशनाचो होवूय पुरावो। सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्तचरित। एकोणीस आणि 20 ऑक्टोबराक प्रुडंटान केल्ले ऑपरेशन रक्तचरित्र हे स्टिंग ऑपरेशनाचो पळयात 2 दिसां भितर इम्पॅक्ट। हे स्टिंग ऑपरेशनांतल्यान आमी खाजगी पॅथ लॅबांच्या एजंटाक पुराय एक्सपोज केल्लो। कशे तरेन हो एजंट जीएमसीन कोणाचीच पर्वा करनासतना घुसतालो आनी गरजू दुयेंतींक लुटतालो। रक्ताची सॅम्पलां तो पेशंटा कडच्यान कशी वॉर्डांतल्यान उखलतालो। जीएमसीचे वॉर्डाक आपल्या धंद्याची सुवात करून एजंटान आपले आनी आपल्या गॉडफादरांची पोटां भरली। जीएमसीन दर दिसा कितल्या दुयेंतींक लुटताले ताचे आंकडेच प्रुडंटाचे हाताक लागल्यात। रक्तचरित्र स्टिंग ऑपरेशनाचे पयलींचे आनी उपरांतचे जीएमसीच्या बायोकेमिस्ट्री लॅबांतले दिसपट्टे टेस्टींचे आंकडे पळयात। स्टिंग ऑपरेशना पयलीं 14 ऑक्टोबराक 2400, 15 ऑक्टोबराक 2600, 16 ऑक्टोबराक 550, 17 ऑक्टोबराक 2420, 18 ऑक्टोबराक 2500। स्टिंग ऑपरेशना उपरांत जाल्ल्यो टेस्टी 21 ऑक्टोबराक 3289, 22 ऑक्टोबराक 3566, 23 ऑक्टोबराक 2900, 24 ऑक्टोबराक 3400। हे आंकडे पळयल्यार ऑपरेशन रक्तचरित्रा उपरांत जीएमसीन ब्लड टेस्टी दिसपट्ट्यो सुमार हजारभर वाडल्यो हे स्पश्ट जाता। प्रुडंटाचे स्टिंग ऑपरेशना उपरांत वाडिल्लो हो आंकडोच उलयता। म्हणजे ते पयलीं हे हजारभर पेशंटांची सॅम्पलां दर दिसा प्रायव्हेट लॅबांनी वताली आनी पेशंटा कडच्यान पयशे उखलताले। आता पळयात मायक्रोबायोलॉजिकल लॅबांतल्यो दिसपट्ट्यो टेस्टी। ऑपरेशन रक्तचरित्रा उपरांत चित्र कशें बदललां ते पळयात। जवळ दोबराद वाडल्यात। ऑपरेशन रक्तचरित्रा पयलीं जाल्ल्यो टेस्टी 14 ऑक्टोबर 40, 15 ऑक्टोबराक 44, 16 ऑक्टोबराक ईदाची सुटी आशिल्ल्यान कांयच जावना, 17 ऑक्टोबर 59, 18 ऑक्टोबराक 58। ऑपरेशन रक्तचरित्रा उपरांत जाल्ल्यो टेस्टी 21 ऑक्टोबराक 84, 22 ऑक्टोबर 98,
23 ऑक्टोबराक 100, 24 ऑक्टोबर 90. जीएमसीन ब्लड सॅम्पलांचो धंदो कितले मोठ्या प्रमाणात चलतालो ते प्रुडंटाचे स्टिंग ऑपरेशना उपरांत वाडिल्ले आंकडेच दाखयतात. हे स्टिंग ऑपरेशनान दर दिसा हे हजारभर पेशंटांक लुटपा पासून वाटयल्यात. भलायकी मंत्र्याक आनीक कसलो पुरावो जाय? आता कारवायेक कोणाची वाट पळयतात? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोयच्या राजकीय मळार गाजिल्ल्या बनावट सई प्रकरणात काँग्रेसीचो आदलो मंत्री फिलीप नेरीन भाजपाचो सतीश धोंड आनी सदानंद शेट तानावडे आड घाल्ली केस फाटी घेवंक मान्यताय दिल्या. सरकार ही केस फुडें चलोवंक सोदना अशें मनोहर पर्रीकार सरकारान कोर्टाक सांगिल्लें. मात तक्रारदार फिलीप नेरी तेन्ना कोर्टान केस रद्द करचे पयलीं ताजें मत विचारलें. फिलिपान सरळ केस फाटी घेवंक हयकार दिल्ल्यान राजकीय मळार सध्या खवदळ पडला. गोयच्या राजकीय इतिहासातले सगळ्यात चड गाजिल्ले बनावट सय प्रकरण म्हणल्यार काँग्रेसीचो फुडारी फिलीप नेरीन भाजपाचो सतीश धोंड आनी सदानंद शेट तानावडेचेर घाल्ली केस. आपली बनावट सय करून ताणें आपल्याक अपात्र थारायलो आनी मनोहर पर्रीकारान 2005 सालान आपले सरकार साल्वार करपाचो यत्न केलो असो गंभीर आरोप तांणी केल्लो. ताचे उपरांत ही केस कोर्टान चलताली. पूण आतां सगळे शॉकात जातली अशी गजाल जाल्या. सतीश धोंड आनी सदानंद शेट तानावडे आड घाल्ली केस फाटी घेवंक सरकारान मागली कोर्टाकडेन परवानगी. कोर्टान काडली तक्रारदार फिलीप नेरीक नोटीस. काँग्रेसीचो फुडारी फिलीप नेरीन भाजपाचे धोंड आनी तानावडे आड आशिल्ली केस फाटी घेवंक दिली परवानगी. भाजपाचे फुडाऱ्याक सोडपी फिलिपाचे भुमिके उपरांत राजकीय मळार खवदळ पडल्या. प्रुडंटान हे विशीं फिलीप नेरी कडेन संपर्क साधलो. आपूण मागीर काँग्रेस सरकारान मंत्री पसून जालो, आपल्याक न्याय मेळ्ळो. हे केसीची आपल्याक याद पसून नाशिल्ली अशें रजाव तांणी दिलें. कोर्टा मुखार येयल्या बाबा गव्हर्मेंट इज इंटरेस्टेड टू क्लोज डावन बट and in the question of pursuing for the judgment they right because I was already relieved when they heard me. I said I got relief long back, 8 years back. I was requalified and I have contested again and I lost. So tempa tuge kiती आता say I said I have no interest in pursuing that is a matter. सतीश धोंड आनी सदानंद शेट तानावडे वाचोवपा खातीर काँग्रेसीच्या आदल्या मंत्र्यान दिल्ली परवानगी म्हणल्यार काँग्रेस आनी आरएसएसा मदीं जाल्ले सेटिंग असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय आनी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचेर ट्राजन डिमेलोन केला. हो जो मिनिस्टर जाका बीजेपी म्हणटाले डिफॉरेस्टेशन मिनिस्टर म्हणून आणि हे एक आरएसएस प्रचारकाचेर केसूच विड्रॉ केल्या म्हणून आणि हाजो अर्थ अशें जाता की एक गोवा के लोक अजीब हे म्हणटा ते खरेंच अजीबूच हे जालें हे नवे एक तरेचे अजीबपण की काँग्रेस आनी आरएसएसाचे भितर एक पॅचअप दिसता. Now this has exposed the conspiracy of the Congress with the BJP and the RSS to weaken our party president's position in the Thiri constituency. And therefore NCP strongly condemns this act of the Congress, who should explain to the people of Goa as to when they have started having soft corner to RSS people. 2005 सालान फिलीप नेरीन मनोहर पर्रीकार सरकार सोडून काँग्रेसी वटेन वचपाचो यत्न केल्लो तेन्ना ताका उखलून विधानसभेंतल्यान भायर काडिल्लो. ताचे उपरांत तो भाजपाचो सदस्य हे सिद्ध करपी अर्जावेल्यो ताच्यो सयो दाखोवन ताका अपात्र थारायल्लो. त्यो सयो बनावट. आपल्या आड हे षडयंत्र केला अशें म्हणून उपरांत ताणें पुलीस केस केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी एन.डी. अगरवालाची बदली करची अशी मागणी करीत दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी शेनवारा मडगांवां रॅली काडली. जिल्लोधिकाऱ्याची बदली करिना जाल्यार दर तालुक्यांत वचून आंदोलन करपाची शिटकावणी ह्या कर्मचाऱ्यांनी केल्या. ह्या कर्मचाऱ्यांक गोंय सरकार कर्मचारी संघटनेचो तेंको आसा. फाटले 10 दिसां सावन हे दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयाचे कर्मचारी ऑफिस सुटले उपरांत कार्यालया भायर धरण्याक बसताले. आता ह्या कर्मचाऱ्यांनी आपले आंदोलन खर केला. आमचो फक्त एकच डिमांड आसा की अगरवालाक हांगसरल्यान बेगीन बेगीन निकळपाचो. रिजन म्हणल्यार तो हॅरेसमेंट इतलो करता की बियॉन्ड टॉलरन्स. इतले करता की थोड्यांक सस्पेंड करपाचें, कोणाक सर्टनी दिवपाचें, हेजे शिवाय तो बरें काम कांयच करिना. सस्पेन्शन ऑर्डर काडली विथआउट एनी रिजन.
कांयच रिजन बी ना, आपल्याक दिसता म्हणून आपण काढली, ते आपलें काम आयकना, ते आपण हें करूंक ना, कितें ताका भरपूर रिजन आसा तेजे कडेन. ते 11:30 लागून रातचें काम केलां तेणें. आनी ती बाई रातची 11:30 पर्यंत हें काम करता, नेक्स्ट डे ताका सस्पेंड केल्ली जाता. कित्याक मेमो बी काय, डायरेक्ट सस्पेन्शन. ताका नॅचरल जस्टिस ताका हियरींग कितें तरी दिवपाक जाय आसलें न्ही, बाबा तुजी बाबा हें सारकी ना, आपूण तुजी एक्शन घेवंक शकता जावं कितें तरी दिवपाक, कांयच दिवंक ना तेणें. आमी जो पर्यंत तो हांगा आसा तो पर्यंत आमचे डेली प्रोटेस्ट करतले. दॅट इज अवर स्टँड. रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.